नमस्कार. गोवा युनिव्हर्सिटी सध्या गाजता. तुम्ही सगळ्यांनी गोमंतक वाचले असतले. बाकीची मिडिया सतत ह्या विशयाचे प्रश्न उठयता. एकलो एसिस्टंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंटाचो आपल्या एका लेडी स्टुडंटाक मदत करपा खातीर बनावट चावयो घेवन कॅबिन उगडटा. वेगवेगळ्या प्रोफेसरांचे क्वेश्चन पेपर ताणें चोरल्यात अशे तरेचे आरोप आसात. इतलेंच न्हय जाल्यार तो ते स्टुडंट जेन्ना क्वेश्चन पेपर बरयता तेन्ना थंय लागीं वचून बसतात, ताका मोबायल वापरपाक दितात, ताका लॅपटॉप वापरपाक दितात. इतलेंच न्हय, ताजेर कंप्लेन जायना. कोणूच ताजेर कंप्लेन येवपाक मुखार सरना. आतां 1 वर्स जालां अजुनूय ताजे संदर्भान अधिकृत चवकशी युनिव्हर्सिटीन चालू करूंक ना. एका अर्दान ह्या डिपार्टमेंटांतले सगळे प्रोफेसर, दुसऱ्या अर्दान रजिस्ट्रार, ताज्या अर्दान ताजे फुडें वचून सांगचें जाल्यार इन्क्लुडींग VC ताजेर एक्शन घेना. VC ताका प्रमाणपत्र दिता तो बरो म्हणून. ह्या प्रसंगाचेर ह्या एकूण जी पळय घडणूक घडल्या ताजेर एक गोवा गव्हर्मेंट हाय लेवल कमिटी अपॉयंट करता. त्या कमिटीन जो पळय रिपोर्ट दिलो तो आमचे कडेन आहा. फाटले 2 दीस गोमंतक ताजेर सतत उजवाड घालता आनी तो भयानक रिपोर्ट आहा. अशे तरेचो म्हाका दिसता गोवा युनिव्हर्सिटीचेर केल्लो पयलोच रिपोर्ट. तातूंत युनिव्हर्सिटीक पूर्ण एक्सपोज केले. एग्जाम सिस्टम धरून ते एडमिनिस्ट्रेशन मेरेन, कुलसचिव धरून ते VC मेरेन आनी इन्क्लुडींग गव्हर्नर ज्या पद्दतीन हस्तक्षेप करता ताजेर पयल्याच खेपे अत्यंत गंभीर अशी टिप्पणी ह्या हाय लेवल समितीन केल्या. ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळ आमी घेतात. 3 माजिस्ट आमचे कडेन आहात. आमचे बरोबर आसा प्रशांत नायक, गोवा फॉरवर्डाचो. जरी तो एक वांगडी आसलो तरी प्रशांत हो एक खडेगांठ विद्यार्थी फुडारी. आमचे मदीं आहा शुभंग मळीप जो ABVPचो कन्वेनर. आमचे मदीं आसा नौशाद चौधरी जो NSUI रिप्रेझेंट करता. हांव सगळ्यान पयलीं तुमचे कडेन येता. तुमी हांवें जे पळय कितें सांगलां युनिव्हर्सिटीचे पळय ज्या पद्दतीन तिस्त्यो वादऱ्यो केल्यात हाय लेवल समितीन, तरी युनिव्हर्सिटी भितर सुदारना आनी युनिव्हर्सिटीचे इतली नाचक्की जाल्या. ही नाचक्की एका अर्दान, दुसऱ्या अर्दान नॅक्स्ट समितीन ताका 1+ ग्रेड दिल्या. हांव सगळ्यान पयलीं शुभम मळीक तुजे कडेन येता. तुका हें जें पळय कितें तुवें हांवें आयकलें किंवा इतलीच वाचता, तुज्या मनान कितें आयले विचार? खंय तरी जेन्ना आमी म्हणटा की खंयचें इन्स्टिट्यूशन ना जाल्यार युनिव्हर्सिटी एक विद्येचें ठिकाण आसा, त्या जाग्याचेर अशे हे गोश्टी जावप खंय तरी निंदनायक आसा. पूण ज्या टायमाचेर हे सगळे गजाली जेन्ना आमच्या कडेन आयले त्या टायमाचेर आमी तेजेर इन्क्वायरी करपाक सुरू केली. भुरग्यांक वचून मेळप सुरू केलें आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें सगळे गजाली त्या टायमाचेर आमी वचून थंयसर VC कडेन वचून थंयसर एक प्रोटेस्ट केलो की अशें अशें जाल्लें आसा. हेजेर आमकां त्या सरा हेचो सर आसतलो नाजाल्यार जे कितें सगळे जे कोण ते हितून शामील आसा तेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी त्या हितून आमचें एक मागणें आसलें की त्या सराचें सस्पेन्शन जावपाक जाय जो मेरेन तें जायना तो मेरेन. तेजेर आमकां VCन एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी अपॉयंट केल्ली आनी मागीर तें सगळें जालें आनी तेचो आतां रिपोर्ट सद्या आयिल्लो आसा. तो आजून फूल काय सगळ्या मेरेन पावूंक ना. सो तेचेर एकदां ज्या त्या फॅक्ट फायंडींग कमिटीन जे कोण गुन्हेगार आसा तेंचेर कारवाई जावपाक जाय. फॅक्ट फायंडींग समिती कोणाची? 2 तरेची कमिटी नेमल्या. एक युनिव्हर्सिटीन नेमले जाल्यार तो रिपोर्ट खंय आमकां खबर ना. ही जी पळय हांव म्हणटा ही हाय लेवल कमिटी अंडर माजी न्यायाधीश RMS खांडेपारकर. हय हय. एनी हांव आतां नौशाद चौधरी तुजे कडेन येता. म्हाका तूं सांग तुजे मनान रिफ्लेक्शन कितें आयलें वाचून? पयली गजाल म्हटल्यार धन्यवाद तुमी आमकां आपयलें म्हणून. युनिव्हर्सिटी इज अ टेम्पल ऑफ नॉलेज. हांगा भुरगे फ्रॉम काणकोण टू केपें पेडणे सायडीसून भुरगे शिकपाक येता. पूण जेन्ना तांकां दिसता की एक प्रोफेसर डायरेक्ट इनवॉल्व आहा जस्ट टू फेवर हीज लव, सो वी कंडेम दीस. आनी हेजे खातीरूच आमच्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो. मागीर पुलीस स्टेशनान कंप्लेन घातली. मागीर आमी गव्हर्नराक सुद्दां मेळ्ळे. मागीर ती कमिटी आयली, हाय इन्क्वायरी कमिटी. सो पयली गजाल म्हटल्यार वी आर थँकफूल दॅट कमिटी हॅज रिमूव्ड अ एक्सलंट रिपोर्ट आनी जें सत्य आहा तें भायर काडलां आयज कमिटीन. आनी ह्या सत्यान कळटा आमकां की डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट हा प्रशासनाचो, खंयचो युनिव्हर्सिटी प्रशासन. हितून प्रोफेसर गिल्टी आहा म्हणून आमकां पयलींसून खबर आसलें, कित्याक जे क्लासीचे भुरगे बी आसले ते आमकां सांगताले की डायरेक्ट स्टुडंटाक फेवर करता म्हणून. पूण हितून रेजिस्ट्रार आसूं, डीन आसूं, वायस चान्सलर आसूं सगळे इनवॉल्व आहा. हितून सिद्ध रिपोर्टान बरयल्लें आहा. सो हितून कळटा की फेवरेटिजम आनी सेफ्रोनायझेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी चालू आहा. ओके, प्रशांत तुजे कडेन येता. प्रशांत फक्त हो क्वेश्चन फिजिक्स डिपार्टमेंटांतल्या एसिस्टंट प्रोफेसराचेर आतां उरूना. सबंद युनिव्हर्सिटीचे बद्दल ताचेर पळय ताणें पळय ताशेरे मारल्यात, तांकां पळय अशें धुतल्यात.
अशें दिसपाक लागलां की हें कितें चल्लां तुज्या मनान कितें सुरवातीचें? दोन गजाली. एक म्हळ्यार युनिवर्सिटीक आज नॅकाची A+ ग्रेड मेळ्ळा आनी ताजे खातीर जे सगळे वावुरले तांकां हांव अभिनंदन करता की ती A+ ग्रेड मेळ्ळो म्हणून. हांव गोमंतक टीव्हीचें आनी गोमंतकाच्या दोगांचेंय अभिनंदन करता की तांणी हो विशय इतली दीस लावन दवरलो, ज्या तरेन लावन दवरलो आनी ताका लागून आज हे सगळे एक्सपोजर जावपाक पावले आनी ज्या कमिटीचो रिपोर्ट ज्या तरेन सगळ्या लोकां मेरेन पावलो ताका गोमंतकाच्या थ्रू हो रिपोर्ट पावलो. सी आमी कितले तेंप जाले सांगत आसात की युनिवर्सिटी भितर एडमिनिस्ट्रेशन सारकें ना. जेन्ना एखाद्या टिचराचेर कंप्लेन जाता तो फेवरेटिजम करता, परीक्षेक सहाय्य करता म्हण एकट्याक, जाल्यार हो आमचो वायस चान्सलर त्या वेळाचेर सांगता की डुप्लिकेट चावी वापरून तो त्या कॅबिना भितर गेल्लो कितें तरी कॅमिकल हाडपा म्हण हें तो ताजें स्पश्टीकरण दिता. इतलेंच फुडें वचून तो प्रामाणीक म्हणटा प्रामाणीक ताका प्रामाणीक हें सर्टिफिकेट दिता आनी आज तेजो हा सूर्य हा जयद्रथ जाल्लो आहा थंय. सो म्हाका दिसता की ज्या तरेन VC रजिस्ट्रार आनी एवरीबडी इवन ताजे सहाय्यक जे प्राध्यापक दुसरे जे आशिल्ले पळय, इट इज देअर मोरल ड्युटी की आपलो एक जर सहकारी जर मल प्रॅक्टीस जर दिस इज मल प्रॅक्टीस इन द इलिगलिटी माल प्रॅक्टीस सामकी. हांव एकदां गोवा बोर्डाच्या विजिलन्स कमिटीचेर आशिल्लो आनी तेन्ना आमी पळयल्लें की एक टिचरान कोणा तरी हेल्प केल्ली हें करपाक. वी रिप्रिमांडेड दॅट टीचर आनी वी रिक्वेस्टेड द मॅनेजमेंट ताजो राजिनामो घे म्हण, सक्तीन राजिनामो घे म्हण. सो अशे तरेन जावपा जाय. हें उलट म्हाका दिसता की हांगा कुंपणच शेत खातें हे वाक्य वापरलां. कुंपण शेत खातें हें खांडेपारकर समितीन अशे शब्द वापरला. सामकें कुंपण शेत खातें हाजीच पुनरावृत्ती न्ही. म्हळ्यार जेन्ना तुका जेन्ना नजर येता आनी म्हाका दिसता हो वायस चान्सलर आनी रजिस्ट्रार इतले लेथार्जीक आसात. पयर जो हाजो तो भुरग्यांक अंडरवेरीचेर व्हरपा प्रकार जाल्लो फेब्रुवारी जाल्ली. हांव तुजे कडेन येतलो. म्हाका शुभम बाब सांग, ताणें एक शब्द वापरलो लेथार्जीक. ह्या रिपोर्टान लेथार्जिका परस वायट शब्द वापरला. हे लक्षात घ्या. तातूंत भितर बरे बरे लोक आशिल्ले, 2 प्रोफेसर, एक DGP लेवलाचो एक ज्येष्ठ अधिकारी आनी एक निवृत्त न्यायाधीश. तांणी म्हणलां की हे प्रोफेसर कसलें काम करतात. अरे युनिवर्सिटीन भितर येदे व्हडले सामके घाण प्रक्रिया घडटा. एक प्रोफेसर इतले तरेन सामके सरळ ब्लॅटरंटली यूज करतात. सगळे लोक ओगी युनिवर्सिटीन येदी व्हडली चर्चा चलताली आनीक रजिस्ट्रार तांकां आतां लेखी दियात आनीक VC कंप्लेन घेना, VC ताका प्रमाणपत्र दिता. तुज्या मनान राग येवना? एक्चुली जेन्ना ही गजाल घडली त्या टायमाचेर आमचो तो स्टँड आसलो की जे चुकीचे गजाली आसा तेचेर विद्यार्थी परिशद म्हणून आमी निशेध केल्लोच आसा. आनी जर हे आतां गजाली घडलेले आसा हे फुड्यान आयिल्ले आसा आनी हांवूय तेच सांगता की जर हेतून जर जे कितें मिस्टेक्स जाल्ले आसा, हे कितें चुकीचे भितरल्या भितर जे कितें जाल्लें आसा तेचेर निशेध हो जावपाक जाय आनी हेजेर स्ट्रिक्टान स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावपाक जाय. आमचें तेच मागणें आसा. म्हाका तूं सांग नौशाद, हें एक जालें. हें आतां पूर्णता एक धडो आसचो. कारण हें आतां ज्या पद्दतीन परिक्षा घेतात हे ते सगळें पळयलें न्ही. युनिवर्सिटीन खंयचोय प्रोफेसर किंवा एसिस्टंट प्रोफेसर कोणाकय मदत करतलो फाल्यां उठून. चलयांचो तरी इशू सदांच येतलो. कारण अशे तरेचे आरोप युनिवर्सिटीन सदांच जाल्यात आनी चलयांच्या बाबतींत जे आरोप जाले ते केन्ना प्रूव्हच जायना. कारण एकमेकाक सपोर्ट करतात. हाजे फुडें केन्नाच जावचें न्हय. हाजी तुका अशें दिसना? पळय आमकां खुबशे इन्सिडंट दिसता. आतां प्रशांत सरान सांगलें परेड जालो, मॉलेस्टेशन केस आमी आयकता फ्रॉम लास्ट इयर. कॅम्पसान आनी कॅबिनान मॉलेस्टेशन जाल्लो म्हणून थंय पयले गजाल म्हटल्यार कॅमेरा ना, कॉरिडोरान कॅमेरा ना, तांकां कांयच सारकें ना युनिवर्सिटीन. आनी जेन्ना पर्यंत ह्यो वायस चान्सलर आसा, आमच्यांनी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला, जेन्ना पर्यंत ह्यो वायस चान्सलर आसा तेन्ना पर्यंत कांयच सुदार जावची ना. बिकॉज ह्यो वायस चान्सलर जो आसा सदांच नेग्लिजन्सान आहा, सदांच युनिवर्सिटीचे पाड घालपाक ह्यो पयलो आसा. समज तो सिरियस आसपाचो जाल्यार तो लेखीक विचारचो नासलो लेखी पत्र दियात म्हणून. एज अ वायस चान्सलर, एज अ हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू अ इन्क्वायरी ऑन हिज ओन. सगळे आयले तेजे कडेन, तो प्रोफेसर आयलो, सगळे आयले. अरे युनिवर्सिटींतलो प्रत्येक भुरगो उलयता, प्रोफेसर उलयता, ते VCच्या काना मेरेन तेच म्हणटा हांव. VCच्या कानार म्हळ्यार येवन सुद्दां VC एक करना म्हटल्यार कितें तरी आसा, तेका फळान घालपाची आहा.
4 दीस पयलीं आतां नॅक रिपोर्ट आयलो. वी कॉंग्रॅच्युलेट ईच एंड एवरी प्रोफेसर, गोवन प्रोफेसर जेंच्यांनी नॅक रिपोर्ट प्रिपेर केलो, आनी ही शाबासकी आमच्या गोवन प्रोफेसराक मेळूंक जाय. जशें वायस चान्सलरान 2 दीस पयलीं म्हटलें पळय डोमिसायला खातीर आमचो नॅक ग्रेडिंग देंवता, तशें तेणें आतां आपूंक जाय प्रेसाक आनी सांगूंक जाय ह्यो श्रेय आमच्या गोंयकारांक वचूंक जाय म्हणून. गुड, ओके. कळ्ळें न्हू? प्रशांत हांव तुजे कडेन येता. हो प्रश्न आमी घेवयाच, नॅक आनी डॉमिसायल. हांव तुजे कडेन येता ते युनिवर्सिटी म्हळ्यार कितें? युनिवर्सिटीचें मेन काम आसता बरें शिकोवप तें जालें, एग्जाम घेवप, रिजल्ट टायमार दिवप आनी बरे तरेन ते सावंड फुटिंगाचेर ते उबें करप. हातूंत भितर तूं लक्षांत घे, परीक्षा कश्यो घेवप ह्या रिपोर्टान जो पळय कितें ताजे ताशेरे उडल्यात न्ही, अंदाज उंदी कारबार. विद्यार्थी येता आनी खंय बसता, रोल नंबर दिल्ले नात, प्रोफेसर स्वताच पेपर काडटा, तो कशे पेपर काडटा, लास्ट मोमेंटाक कितेंय बदलता, उत्तर पत्रिका घेता तोच तपासता. लक्षांत दर, तोच प्रोफेसर तोच क्वेश्चन पेपर काडटा, तोच तपासता, तोच ते क्वेश्चन पेपर आपल्याच रूमान दवरता, असायनमेंट थंय कशे उडयल्यात. म्हणजे कसल्याच तरेचो एक धर्बंद, एक निकश किंवा वेवस्थाच ना. आनी वेवस्था हाजी पळय आसी जे पळय कितें नोटिफिकेशन आसा, कायदे आतां कांयच पाळो दिना. तुका दिसना की हे चालू ते फटींगपण हे खेळ जो भुरग्याचो. एग्जामिनेशन सँक्टिटी ही सगळ्याच्या प्रायम गजाल खंयच्याय युनिवर्सिटीचो स्तर वाडोवपा खातीर. एग्जामी जो पर्यंत भानगडी जाता म्हण कळ्ळ्यो त्या युनिवर्सिटीचो दर्जो कसोच उरना. म्हाका खबर आसा की, आनी हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांक विचारता ह्या की युनिवर्सिटी भितर इतली चलतासून तुमी एक निवेदन दिलें, तुमी एक घेराव घातलो, इतल्याचेर जायना. तुमी दोगी जाण भुरगे आसतले. 1980 जेन्ना एक एज्युकेशन मिनिस्टरान आपल्या पुतणेचे मार्क वाडयले मेडिकलांत प्रवेश मेळपा खातीर, तेन्ना गोंयचो सगळो विद्यार्थी रस्त्यार देविल्लो, संपूर्ण गोंय बंद केल्लें. आनी बिलीव मी, त्या मिनिस्टराक रिजायन जावचो पडलो. एज्युकेशन मिनिस्टर फ्रांसीस सार्दीन हेका रिजायन जावचो पडिल्लो. एक स्ट्रीट प्ले केला मी. राजू नायक हा त्या आंदोलना भितर मोठो आशिल्लो. सो आज विद्यार्थी चळवळ खंय गेला ते कित्याक करना? ते युनिवर्सिटीचो दर्जा जो इतलो खालावत आसा, नेकाची ए ग्रेड मेळ्ळी, ती A+ मेळ्ळी, ती बरें आसा. पूण ताजे बरोबर हे जर हो रिपोर्ट जर ती कमिटी येवची पयलीं जर भायर गेलो जर जायत, A ग्रेड मेळटा आशिल्ली, A+ मेळटा आशिल्ली, हो सगळो रिपोर्ट जर त्या नेका कमिटी आशिल्ल्या त्या कमिटी मेंबरांनी वाचिल्लो, A+ ग्रेड मेळटा आशिल्ली, हे सगळं आमची लक्तरा वेशीर टाकला मरे. प्रश्न विचारता, एग्जामिनेशन सिस्टम एक ताका एक कायदे आसात. युनिवर्सिटीन रूल नंबर 35 म्हणटा की एग्जामिनेशन कशे तरेन कंडक्ट करप, प्रश्न कोणें काडप. अरे तोच प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर काडटा, तोच प्रोफेसर आन्सर पेपर तपासता, ते आन्सर पेपर अमके जाग्यार दवरिल्ले आहात, ते चावयो कोण तरी तिसऱ्योच वापरता, जाय तो येवन जाय ते. हें कितें हाका एक सिस्टम नाका? एक्चुली हे जे गजाल आतां तुमी म्हटले, सगळे जे मेन्शन केले ते एक्चुली सारकें आसा. खंय तरी म्हाका अशें दिसता की जो कितें आतां प्रत्येक हेजे पेपर्स आसतले म्हणत नाजाल्यार लॉकर्स आसतले, ते हांकां खंय तरी एक प्रॉपर लॉग बूक मेंटेन जावपाक जाय. आनी त्या भितर जो कोण यूज करतलो तेजो लॉग रिपोर्ट थंयसर जाय. म्हणजे कित्याक लागून यूज केली आनी कोणी यूज केली आनी तेजो टायम हे भितर मेन्शन आसपाक जाय. तशेंच आमी ABVP म्हणून आमी थ्रू आउट द युनिवर्सिटीन आमी कॅमेरांची मागणी केल्लेली. म्हाका दिसता खुबशे फावट आमी लेटर्स दिल्ले आसा आनी तेजेर आजून कांय केल्लें ना. सो ते म्हाका नौशाद सांग, प्रोफेसर हाका एक काही जबाबदारी नाका? एक सांग म्हाका, खंयचोय प्रोफेसर कोणीय चावी घेवन भितर वता तेर कंप्लेन करना, कोणीय बाबा प्रोफेसर खंयचोय सुपरवायझर म्हणून खंयच्याय वर्गान भितर सरता, कोणा भुरग्या बरोबर बसता, ह्या चलयेक तर ताणें मोबायल वापरपाक दिलो, ह्या चलयेक ताणें क्लासरुमान भितर लॅपटॉप वापरपाक दिलो. प्रशांत, हे जे पळय कितें प्रोफेसर दुसरे प्रोफेसर पळयताले कंप्लेन करनात, ही जे पळय प्रोफेसरांची पळय एटिट्यूड आसा ते हांसपाक येता आमकां. म्हाका एक सांग, अशे तरेचे प्रोफेसर हे इतिहासान भुरग्यांचेर प्रेशर येना? हे इतिहासान अशें केन्नाच जावं ना की डीन आसा 8 पर्यंत आमी आयकलां 8 पर्यंत कॅबिनान भितरल्यान लॉक करून बसतालो स्टुडंटां वांगडा. सो डीन आसलो, ते प्रोफेसर आसले, हे सगळे उगी कशे बसले कळना आमकां. इतले आसतना इतले युनिवर्सिटीचे प्रॉपर्टीचे इतले यूज केला हेंच्यांनी जस्ट टू फेवर वन स्टुडंट. आनी आमी कितें म्हणटा की आतां रिपोर्ट आयलो, आतां सिद्ध जाला की हे लोक इन्वॉल्व आहा म्हणून. सो वॉट एज अ स्टेट गव्हर्मेंट, वॉट अ एड्युकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज डुईंग, त्यांनी इमिजिएटली हे जेका टर्मिनेट करून एका सॅक करूंक जाय वायस चान्सलर. कित्याक हे सगळे वायस चान्सलराचे नजरे मुखार जाला. सो दीस शोज की समज डिले जाता, आफ्टर रिपोर्ट सुद्दां डिले जाता, जाल्यार इनजस्टीस स्टुडंट्सां खातीर आनी इनजस्टीस आमचे गोंयकार प्रोफेसर जे थंय काम करता, मन लावन काम करता आनी युनिवर्सिटीक वयर काडपाक काम करता. सो आमी रावला केन्ना पर्यंत चीफ मिनिस्टर हेजेर कारवाय करतलो आनी ताका टर्मिनेट करतलो.
प्रशांत आतां तुवें नॅक आनी डॉमिसायलाचो इशू काडलो. डॉमिसायल हो जो पळय इशू ताणें काडिल्लो ते आतां हांव आज कांय एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो टॉप अधिकाऱ्या कडेन उलयतालो. ताका खंय तें दाखोवन दिवपाक आशिल्लें. ताजे खंय 2 हेतू आशिल्ले. ही नॅक कमिटी येते, नॅक कमिटीक सांगा पळय डॉमिसायल आशिल्ल्यान आमचो दर्जो घुंवता, सो डॉमिसायल काडून उडय. नंबर 1. नंबर 2, सेंट्रल युनिवर्सिटी करपाचें एक ताजे भितरल्यान एक ताजी मायंड घुंवता. पर एका वेळार सेंट्रल युनिवर्सिटी नाकारल्या. सो खंय व्हीसीक खंय दिसतालें की डॉमिसायल काडून उडया. म्हणजे आपल्याले सगळें केरळा हेटाचें एक राज्य तयार जालें थंय जें ऑलरेडी सुरू जालां. पण नॅक आनी डॉमिसायल हाजे बद्दल तूं कितें म्हणून? पळय आज म्हाका दिसता की जाहीर माफी मागपा जाय हरिलाल मेननान गोंयच्या जनतेची की ताणें ज्या तरेन आपल्या इंटरव्यू भितर सांगिल्लें की डोमिसायल इज द मेन हिंड्रन्स आमच्या युनिवर्सिटीचो दर्जो वाडोवपा खातीर. आज ताका कळ्ळें की आयज गेल्ले जे युनिवर्सिटी भितर सद्या प्राध्यापक आसात, प्रोफेसर आसात आनी तांणी जें काम केलां आनी खास करून गोंयच्या, हांव हें करना डिस्टिंग्वीश करना, देर आर ऑल्सो फ्रॉम बिकॉज सारे भारतीय म्हाजे भाऊ भयण आहेत म्हणपी हांव, पूण आमकां गोंय म्हण आमचो एक अधिकार आसा. तुका मरे मातसो इंटरप्ट करता आनी तुका हांव एक प्रूफ दिता. तो पळय तो म्हणटा न्ही डॉमिसायल आशिल्ल्यान स्टँडर्ड वाडना. ह्या नॅक कमिटी केल्ली 6 ते 7 मेंबर आशिल्ले, ताचें नांव वाचून दाखयता. कितले गोंयकार आनी कितले भायले आसता पळय. आमी भायले गोंयकार म्हणनात हांगा येवन खुबशे भायले बरे तरेन काम करतात. पूण तुका हांव आतां कॉमेंट दिता, दिस इज ऑथेंटीक हें. पयलो ताजो पळय तो चीफ आशिल्लो नॅक कोऑर्डिनेटर जो युनिवर्सिटीन नेमिल्लो, ताचें नांव विद्यादत्त वेरेकार. नंबर 1. नंबर 2 दुसरो मेंबर कौस्तुभ प्रियोळकार पळय. तिसरो मेंबर राजेंद्र गाड. चौथो मेंबर फॅकल्टी मेंबर जीवन परब. मागीर एक एकाडेमीक सेक्शनांतलो एक मनीस घालता बानोडकार म्हणून. आनीक एक गर्ग म्हणून प्रोफेसर. आतां हातूंत भितर एक गर्ग जर सोडले जाल्यार हे 6 जाण सगळे गोंयकार मरे. ते युनिवर्सिटीक भितर हाजो अर्थ असो की बाकीच्यांनी काम केलां. हे 6 जाण युनिवर्सिटीक नॅक A+ हाडून दितात. सो तूं म्हणटा खरें लज न्ही व्हीसी? लज म्हळ्यार ताणें जाहीर माफी मागपा जाय. आतां त्याची मुखार आनी पर्याय ना. एका जाहीर माफी मागपा जाय ताणें गोंयच्या जनतेची. आपल्यालो तो स्टँड रॉंग आशिल्लो म्हण. बिकॉज वी नो फ्रॉम युनिवर्सिटी सोर्सीस दॅट की मेजर काम नॅकाच्या टिमी खातीर जर केलें जर जायत जाल्यार ते गोंयच्या प्राध्यापकांनी आनी गोंयच्या प्रोफेसरांनी. भायले थोडे जाण आसातच, हांव ना म्हणना. आनी लास्ट टायम आमी जे म्हणिल्लें एक कडेन की कांय प्रोफेसरांची नांव घेवन तांचें एखादें कॉन्ट्रिब्युशन आसत. पूण तूं जेन्ना प्रत्येक खेपेक आमकां जर सकल उडयतलो, गोंयकार अशें म्हणटलो, गोंयकारा लागून आपले हें स्टँडर्ड वाडना म्हणटलो, आज तुवें तुज्या हातान हें करपा जाय, माफी मागपा जाय. आनी एक तुका हांव इंटरप्ट करता. गोवा युनिवर्सिटीक नॅक A+ मेळचे पयलीं गोंयच्या 5 कॉलेजीक मेळ्ळा. ती नांवां तुका सांगता. PS कॉलेज, मागीर खांडोळा गव्हर्मेंट कॉलेज, चौगले कॉलेज, विद्या प्रबोधिनी आणि पिलार कॉलेज. म्हणजे कॉलेजीक सुद्दां A+ मेळू शकता. थंय गोंयकार कितले आहा ते पळयात आनी युनिवर्सिटीचे दशे पळयात. ना तो तेगेलो स्टेटमेंट इज टोटली रिडिक्युलस आनी चायल्डिश की आपल्या हेका लागून मेळना म्हणटे ते आज ताका प्रूव रॉंग. चायल्डिश न्ही, हांव म्हणटा तो ताजो हेतू वायट आशिल्लो. दुसरो कितें आशिल्लो, गोंयकार विरोधी आशिल्लो. परफेक्ट. सामको यू आर रायट. तुवें सारकी बोट दाखयला. आनी ताका लागून सगळी खोगीर भरती जाल्ली थंय युनिवर्सिटी भितर. म्हळ्यार केरळा भितरच सगळें ज्ञान आसा. सगळें ज्ञान केरळा भितर आसा. म्हळ्यार देशा भितर आनी खंय ज्ञान ना. देशा भितर उच्च विद्या विभूषित नात जाणी गोवा युनिवर्सिटी एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील. म्हाका न्ही तुजो दुसरो प्रश्न तुमचे कडेन हांव येतलो. BC जो सामकी इन गूड बुक्स ऑफ गव्हर्नर, म्हणजे आमी ताका कुलपती म्हणया, ताणें गोंयचो पळय जे EC एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील ताजेर 5 मेंबरांतले 3 जाण केरळांत नेमले. ताजेर तूं ना हेच म्हळ्यार ताका लागून म्हणटा न्ही हांव. म्हळ्यार केरळा भितरच सगळें नॉलेज आसा काय म्हण. देशाच्या आनी भागांक खंयच नॉलेज ना. गोंया भितर इतले आमचे शिक्षण तज्ञ आसात, शिक्षणा भितर इतले काम केल्ले मनीस आसात, जांचे रेकॉर्ड आसा की इतले बरें काम केल्ले ते. तांकां एकट्यापणान उमेर कर. बरें आसा. तुका भायल्यान हाडपाक जाय म्हळ्यार केरळ एकूच राज्य आसा जंय सगळें नॉलेज भरला. देशाक इतले बरे एज्युकेशनिस्ट आसात, तांकां हाडपाक जाय आशिल्लें. दीस इज अ क्लियर कट हँड इन ग्लव. गव्हर्नर, व्हायस चॅन्सलर आणि दोघांनी मिळून ही युनिव्हर्सिटी केरळा युनिव्हर्सिटी केला. सारकें. अरे आमी तशेंच म्हणटात. सध्या केरळाक गोंयचो मनीस थंय गव्हर्नर म्हणून दिला. फाटल्या वेळार आमी बरयल्लें थंय ह्या गव्हर्नरान
आपले 2 गोंयचे घालून दाखोवचे त्याची युनिव्हर्सिटीनी. त्याची पहिले बिहार असेल तो, बिहारा एकट्या तरी घातला ना. ना आय कॉम्प्लिमेंट हिम. हे तू आपूण ज्या राज्यांत गव्हर्नर गेलो म्हण आपले मनशां थंय व्हरपाची पद्दत ना. गोंया भितर इतले गव्हर्नराचे पयलीं आयिल्ले कोणी आपल्या राज्यांतले हाडिल्ले हांगा. दिस इज फर्स्ट टायम दिस ट्रेंड, बॅड ट्रेंड सेट बाय द आणि हो व्हीसी प्रत्येक मिटिंगेर इन्क्लुडींग ईसी मिटिंगेन म्हणटा ना तो गव्हर्नर आपल्या गांवचो म्हणून आपल्या जाय तें करपाक मेळटा. दिस इज ज्या पद्दतीन पळय आतां युनिव्हर्सिटी ताणें पळय जे सकयल्या लेवलाचेर हाडल्या, हांव हातून भितर नॅक कमिटीचो A+ घालना, कारण नॅक कमिटी A+ कशें घेवप तेही आमी जाणा. कळ्ळें तुका, ती क्लुप्ती सगळी जाणा. पूण एनी हाव युनिव्हर्सिटीक ती मेळ्ळी, आमी युनिव्हर्सिटीक अभिनंदन करपाकूच जाय. पण त्याच भशेन ह्यो ज्यो पळय गजाली, तो एक वायट ट्रेंड जो सुरला तो ट्रेंड ना करून युनिव्हर्सिटी घटमूट बऱ्या प्रामाणीक पांयांचेर उबी रावपाक सामकी एब्सोल्युटली. आणि म्हाका दिसता हांव एकच रिक्वेस्ट करन तुमकां दोगांकय, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ स्टुडंट्स युनियन. नौशाद एखादे NSUतल्यान आतां आयला आसतलो भायर का म्हाका खबर नासता. यू आर होल्डिंग. आवाज उठयात. 1980चो इतिहास पळयात. एज्युकेशन मिनिस्टरा रिजायन जावचे पडले. 1914 फक्त कॅपिटेशन कॉलेज हाडटा म्हण तेन्नाचो शिक्षण मंत्री हरीश झाटेक रिजायन जावचे पडले. दिस इज गोवाज हिस्ट्री ऑफ स्टुडंट्स युनियन्स. सो तुमी फक्त मेमोरंडम दिवपा पुरते आनी बाकीचे करपा पुरते मर्यादीत रावनाकात. ज्या तरेन आज जर ह्या युनिव्हर्सिटीचेर जर कितें जर अटॅक जाल्ला जर जायत जाल्यार हाजे मुखार पडते. तुका दिसता की हो सुदारतलो म्हणून? हो सुदारपाच्या पलीकडे हा. हो सुदारपाच्या सुदारपाचो नाचो जेन्ना पर्यंत काळनात तेन्ना पर्यंत आमची युनिव्हर्सिटीची हालत जी आहा ती बरी जावची ना. आनी हांव थोडक्यान नॅक ग्रेडिंगा येता. नॅक ग्रेडिंग फेब्रुवारी 21 जाल्ली. जी पियर कमिटी आसता हू कम्स फॉर सर्वे, ओके, त्या एक युनिव्हर्सिटीन खंयच्या तरी राज्यान गेल्ली आनी CBI इन्क्वायरी जाता बिकॉज दे फेवर्ड टू गेट अ गुड रँक ग्रेड. कळ्ळें न्हू, ब्रायब जाल्लेली. सो अशी काय जावंक ना. बट वी आर थँकफूल की अशें काय जावंक ना गोंयांत. हांव म्हणटा की गोवाचो ग्रेड जो आहा तो एका शाबासकी जी वायस चान्सेलरान जाहीर सभान प्रेस कॉन्फरन्स आपूण हेजो श्रेय जो आहा गोवा आमचे टिचर्स आहा, गोवन टिचर्स आहा तांकां दिवंक जाय. कशें तरेन 4 दीस पयलीं येवन आमकां डिफेम केल्ले पळय डॉमर्सा आमचे गोंयचे टिचर्सी खातीर वयता म्हणून, तशें तरेन जाहीर सभान येवन माफी मागून आमकां सगळ्यांक श्रेय दिवंक जाय सगळें टिचरींक. आनी मेन मुद्दो म्हटल्यार कितें, ग्रेड इज नॉट ए ओन्ली इशू. NRF रँकींग म्हणून आहा. NRF रँकिंगान आमचो रँक इज नॉट इवन इन टॉप 100 युनिव्हर्सिटी. आर रँक इज नॉट इवन इन टॉप 100 to 150, 150 to 200. कित्याक इन द इयर 2014 सराक खबर आसतलें आर रँक वॉज 20. आनी तो देंवत आहा. आनी वायस चान्सलर कितें म्हणटा जस्टिफिकेशनान, सिन्स द नंबर ऑफ युनिव्हर्सिटी वाडला आमचो रँक पयस गेला. फकाणां जाली. समज एकटो भुरगो एग्जाम्पल दिता क्लासीन टॉप जाता आनी तो म्हणटा हांव क्लासीन टॉप, कॉलेजीन टॉप ना, कॉलेजीन चड भुरगे न्हू, असो एग्जाम्पल दिता तो वायस चान्सलर. समज युनिव्हर्सिटी वाडटा जाल्यार आमची युनिव्हर्सिटीची ती सिट्युएशन आहा आनी तेजी फॅसिलिटी आहा आनी रिसर्च आहा तें सुद्दां वाडूंक जाय. कळ्ळें न्हू. आमचे फॉर एग्जाम्पल न्यू युनिव्हर्सिटीची येता, न्यू युनिव्हर्सिटी तांचो रँक आमचे पेक्षा चड बरो आहा. आनी आमची युनिव्हर्सिटी इतले वर्सां जाले अजून पर्यंत आमचो रँक वाडना. आनी इट इज नॉट की मातसो वाडटा मातसो कमी जाता, देंवत आहा. सिन्स दीस वायस चान्सलर केम आनीक देंवत आहा. सो हेजो ओन्ली सोल्युशन आहा की गव्हर्मेंट शूड स्टेप इन, दे शूड फॉर्म अ कमिटी. आता ही कमिटीन पळय कसो काम केला तसो एक कमिटी काडूंक जाय, कंटिन्युअस कमिटी. कमिटी जाय रे. कळ्ळें न्हू. म्हाका शुभम तूं एक सांग, दोगूय जाणांनी युनिव्हर्सिटी कितली बरी जावपाक ताजे बद्दल मत व्यक्त केलें. युनिव्हर्सिटीचे VCचेर इतले गंभीर आरोप जाल्यात. अशा परिस्थितीन VC संदर्भात तुजें मत कितें आसा? कशें आसा की खंय तरी हे जे चुकीचे गजाली घडलेले आसा ते तर बंद जावपा जाय, हेजेर हांव एग्री करता. पूण जे सद्याक जशें सरान तुमी म्हटलें की खंय तरी क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशनाचेर फोकस जावपा जाय. हे म्हाकाय दिसता की क्वॉलिटी एज्युकेशनाचेर फोकस जावपा जाय. आनी त्या खातीर जे कितें खरे गजाली वायस चान्सेलर आमी मागता की वायस चान्सेलर सॅक करचो. दे कॅन डिमांड दॅट. तेका विचार पयलीं. ABUP कॅन डिमांड की वायस चान्सेलर शूड बी सॅक्ड. आमी डिमांड करतात NSUI की गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर शूड सॅक वायस चान्सेलर. ते मागचेच ना बिकॉज वायस चान्सेलर साहेब ते जाय तेन्ना आपयता तांकां, जाय तेन्ना वायस चान्सेलर तेंचे पोस्टर रिलीज करता. दे हॅव डायरेक्ट लिंक. वायस चान्सेलर डायरेक्ट लिंक विथ दीस ऑर्गनायझेशन. सो हांकां विचारात तुमी. समज दे डिमांड डायरेक्ट सॅकिंग ऑफ वायस चान्सेलर. तुमी ABUP म्हाका एक सांग, आतां भुरग्याक इंडस्ट्री जाला. तुमगे भितरल्यान कितें आसूं तो खंयच्याय पक्षान तो नेमू, सत्ताधारी पक्षाक तो लागीं आसूं, पूण अशे तरेन जे कितें कर्तव्य करपी त्या VC बद्दल तुमगे भितरल्यान आपुलकी आहा? अशें जशें आतां नौशादान म्हटलें
डायरेक्टली विचार सांग, समज तो स्टुडंट्सा वांगडा आसा ते डिमांड की सेकिंग ऑफ वायस चान्सेलर, तुमकां दिसता की वायस चान्सेलर जे केला रिपोर्टात सिद्ध बरयला की वायस चान्सेलरान सगळें रॉंग केला म्हणून, तेका काय ऑप्शनूच ना की तेका दवरूंक जाय म्हणून. आमी आतां ABP म्हणून आतां जशें नौशादान आमचेर कमेंट केली की हे आतां वायस चान्सलर खंय आमीच नेमता आनी आमचेच आयकता, आमीच नेमता म्हणून नाही. हांवें म्हणला वायस चान्सेलर इज चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड वायस चान्सेलर. आमकां सगळ्यांक खबर आहा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर वायस चान्सेलर अपॉइंट जाता. आनी वायस चान्सेलर कोणाक फेवर आहा खबर आहा. आमचे फोटोज आहा की वायस चान्सेलर आपल्या कॅबिनान ABPचे प्रोग्राम बी रिलीज करता, पोस्टर रिलीज करता. 2 वर्सां फाटी युनिव्हर्सिटी डिफेसमेंट जाल्लो, ABPन पोस्टर लायिल्लो. वायस चान्सेलरान अजून तेजेर एक्टूच करूंक ना. आरोप करपाचो प्रश्न, तेणी कितें आरोप केल्ले आसा ते सगळे. अरे तू इतलें सांग, तू डिमांड करता तेका सॅक करपाक, डिमांड कर की चीफ मिनिस्टर शुड सॅक वायस चान्सेलर. जर चुकीचे जर चुकीचे ना, चुकीचे आसा आमचे रिपोर्ट आहा, जर कितें डायरेक्ट डिमांड कर चीफ मिनिस्टराक की वायस चान्सेलर शुड सॅक, डायरेक्ट डिमांड कर. तू म्हणटा पळय आतां सगळ्याचे हेचेर घातलेले आसा म्हणटात, म्हणजे तेचेर आसा म्हणटा तो वायस चान्सलर जर समजा फॉल्टी आसा जाल्यार तेचेर जी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी आसा ती कितें ते दितली न्हू रे. फॅक्ट फायंडिंग कमिटीचें काम कितें आशिल्लें की रिकमेंडेशन करप. ताणें हे जो पळय प्रोफेसर आहा ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणलां. त्याच भशेन ताणें युनिव्हर्सिटीन कशें तरी वायट काम चल्लां ताजेरय भाश्य केलां. ह्या वायट कामा भितर युनिव्हर्सिटीचो VC आसा, VCच्या नजरे खाला, VCच्या व्यवस्थापना खाला हें सगळी कर्तव्य चलतालीं. आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जाहीरपणान डिक्लेअर केला की NSUI गो डिमांड सेकिंग ऑफ वायस चान्सेलर अशें तांकां डिक्लेअर करूंक मेळटा. गोंयचे लोक जशें आतां ते फॅक्ट फायंडिंग कमिटीन जे सगळो रिपोर्ट दिल्लो आसा तेचेर आतां जे कितें आतां चूक आसा तेचेर एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान सगळ्या जाणांनी एक्शन घेतलेंच. आनी त्या हितून जर VC जर गिल्टी आसा जाल्यार VCचेरूय एक्शन जावपाक जाय. सादी गोष्ट आसा. प्रशांत, म्हाका तुजे कडेन येता तेच तुवें 2 गजाली सांगले पळय. हें फक्त गव्हर्मेंट करतलो म्हणून रावपान अर्थ काय ना. आमचे प्रोफेसर्स ऑर्गनायझेशन आहात. आज हांवें प्रोफेसर हे डिस्कशनाक आपयलो ना रे कितें जाण म्हणटा तो प्रोफेसर इनवॉल्ड आहा न्ही अशें म्हणटा ते प्रोफेसरा फाट रगड करतात. खरें सत्य कितें, तात्वीक कितें, मोरल कितें हाजे फाटल्यान आज कोणूच ना. तुवें विद्यार्थी संघटना पळयल्या, राजकीय पक्षा फाटल्यान रावल्यो, पक्षान निर्माण केल्यो, ताचें तोंड बंद पडटा. सो हें हाजे आखांतल्यान वाट कशी काडप. ना एक म्हळ्यार कितें, युनिव्हर्सिटी भितर नैतिकता म्हणटा ती आसपाक जाय. इट इज अ एज्युकेशनाचें हब आमगेलें, हायेस्ट बॉडी एज्युकेशन शिक्षण क्षेत्रांतली. थंय जर नैतिकता जर अशी लया गेली जर जायत जाल्यार आमी भुरग्यां मुखार उदाहरणां कितें दवरतात. आनी म्हाका दिसता की ह्या विद्यार्थी संघटनांनी आतां हो विशय घेवपा जाय. इन्सिडेंटली CM हॅज मेड अ स्टेटमेंट दॅट आय हॅव गिवन द रिपोर्ट टू सेक्रेटरी एज्युकेशन. नाव द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्यान हातूंत इंटरव्यू जावपा जाय. आमी आतां कंटिन्युअसली गेले 1 वर्स मागतात की मुख्यमंत्र्यान हातूंत इंटरव्यू जावचें, ताणें निर्णय घेवचो. आनी आतां तुका गव्हर्नराक बी भिवपाक गरज ना की तो गव्हर्नर गेला. यू डोंट हॅव टू बी इन गुड बुक्स विथ द अर्लियर गव्हर्नर, यू हॅव टू बी इन गुड बुक्स विथ द न्यू गव्हर्नर हू हॅज कम. सो ती भंय तुका ना. यू इंटरव्हीन जा आणि स्टेप घे. ज्या तरेन युनिव्हर्सिटी आता लया वता ती जर सांबाळली जर जाता ह्या तारखेक जाल्यार ती उरतली. ना जाल्यार हाजे मुखार आनी हाज्या चड घटना जातल्यो आनी ताका शिमानी मेर उरपाची ना. व्हेरी नायस प्रशांत. हांव तुजे ह्या ना जाल्यार जर एक्शन जर घेतली ना जाल्यार युनिव्हर्सिटीचें डिग्रेडेशन ठरिल्लें आसा ह्या तुज्या निमाण्या वाक्यांतल्यान ही कार्यावळ सोंपयता. आमी पळयतात गोवा युनिव्हर्सिटीक नॅकाचें A+ सर्टिफिकेशन मेळ्ळां, पूण म्हणून कांय प्रोफेसरांनी सामके हड्डे बडोवन नाचपाक लागले. म्हाका दिसता अशे तरेन नाचपाची गरज ना. युनिव्हर्सिटीक आमी परबी दिवया, पूण एक लक्षात धरात, हें जे पळय की ग्रेडेशन आहा तें आनी युनिव्हर्सिटीन जे पळय कितें येदे व्हडले गोंदळ जाल्ले ते दोनूय जर एका तागडेन घालून जर आमी पळयत जाल्यार हे पळय जे कितें गोंदळ आनी माल प्रॅक्टिसीस पूर्ण इमोरल गजाली ज्यो ह्या रिपोर्टान बरयल्या तें दालें जड जातलें. म्हणून म्हाका दिसता नॅक कमिटीचे खोशी मरयता आसतनाच एका अर्दान पिंच ऑफ सॉल्ट बाबा आमी तें मातशें एक मिठाची कणी तोंडान घेवन तशें उलयतात तशेंच उलोवचें पडटलें. युनिव्हर्सिटीक सांगचें पडटलें ना तुजो कारभार सारको ना, तो सारको करपाची गरज आसा. प्रोफेसरांक सांगचें पडटलें तुमी इमोरल वागल्यात, तुमी सारकी जावपाची गरज आसा. एक्झिमिनेशन सिस्टम एकूण एडमिनिस्ट्रेशन तुमचें दाखलां त्या जाग्यार घालात. म्हाका दिसता ह्याच नोटाचेर आयज आमची ही कार्यावळ सोंपयतात. प्रशांत तूं आमचे कार्यावळीन आयलो, शुभम मळीक तूं आयलो, नौशाद चौधरी
NSY तुम्ही ह्या कार्यावळीन आयले आनी तुमी बरी मतां मागली. म्हाका दिसता इतल्यान जायना. एक युनिवर्सिटी जाग्यार हाडटली, शिक्षण मळ हें क्लीन जर जातलें न्ही, तुमी एग्रेसीव जावचें पडटलें. त्याच नोटाचेर आयची कार्यावळ हांव सोंपयतां. पळयत रावात गोमंतक TV.